Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Prudent. Book your seat today. Limited seats available. रुपटी केल्यार आमकां 50 वर्सां जाली. त्यान पयलीं आकाशचे पयलीं करताली. म्हाजो हजबंड करतालो आकाशचे पयलीं. ताज्या उपरांत मागीर अशें म्हणजे भुरगे अशें नरकासूर करता सोदता मागीर आमी ही रुपटी करूंक तयार केली घरा. पयलीं आमी म्होवाळे घातले, ताजेर म्होवाळे काडले आनी अशें पेंट केली. पेंट करून आमी बाजाराक व्हेली. त्या उपरांत आमी मागीर धाकटी व्हडली अशी प्रत्येक नमुन्याची केली. धाकट्या भुरग्यांची मागीर व्हडल्यांचे पयलीं ऑर्डरी येताले. आतां व्हडल्या भुरग्यांची ऑर्डरी ना, म्हणजे स्वता तेच करता. मातयेचो साचो करता. हय, आमकां 7-8 करचे पडटा. प्रत्येकाचे एक नमुन्याचो करचो पडटा. धाकटो व्हडलो मिडियम असो. आतां 3 म्हयने जाले. पावस पडटा भायर घालता भितर हाडटा. मातयेचो साचो घातलो की मातयेच्या साच्यार मागीर ते पेपर लावन आमी तो साचो भरता. साचो भरलो काय तो सुकूंक दवरता आनी सुकूंक दवरलो काय तो काडटा. तो काडल्या उपरांत परतो सुकत दवरता आमी वताक. काडल्या उपरांत सुकत दवरता. एकदां सुकत दवरलो असो 2-3 फावटी सुकयता. जालो सुकलो म्हणटगीर मागीर ताज्या उपरांत पेंटाक 200 सुमार करता. 150-200 सगळे मेळून. हे थोडे 50, ते थोडे अशे. प्रत्येक सायजी जाय न्ही. फ्रेम करून घेता मेस्ता कडल्यान आनी ती मागीर हाडटा. हाडून आमी पेपर आमी रंगोवपाचें काम सगळें आमचें मागीर साचें करून हाडटा. विकते आमी फक्त हे हाजेत पत्र्याचे लोखण्याचे पत्र्याचे पळय हें आसता पट्टी ताजेच करता आनी तेच करता. आतां हाजें मेळना. पळयलें आमी विचारून म्हणल्यार लाकडाचें कोण करून दिना. पयलीं दिताले आमी केल्या पयलीं लाकडाचे. आतां दिना. लाकडाचे मेळना कोण्याचे ते म्हण आमी हेच हाज्यो पट्ट्यांचे करता. सून आसा चलो आसा आनी अशें कोणाकूय आफयता मागीर आमी हे म्होवाळी करपाक. चवथ सोंपली की रुपड्यांचें पेंटींग स्टार्ट जाता म्हूण पेंटर अशोक मांद्रेकार उलयलो. हांव फक्त पेंटींग करता. ना खूब वर्सां जालीं म्हाका. हय 30 वर्सां जालीं. 8 दीस दिवाळेक 8 दीस म्हणजे आमकां पयलीं रेडी करून दवरूंक जाय सगळी ती. सारको चवथ जाली न्हू, गणपती पायले न्हू काय मागीर पेंटींग सुरू करता. बस 8 कलर तरी जाय पडटा. पयलीं 1 कलर मारलो, परत शेडींग मारली, परत शेडींग 2 मारचे पडटा. पिंक, ग्रीन, परत व्हायट मारचो पडटा, परत व्हडल्या मोठे आहले काय मागीर ब्लॅक मारचो पडटा.